काल मुरगांव वास्कोचे लोक काळखात उरले. लोकांक 22 वरां काळखात दवरपाक जबाबदार आशिल्ल्या अडाणीच्या कंत्राटराक अटक करात. ताका लागून जाल्ली लुकसाण भरपाय लेगीत तांच्याच कडल्यान वसूल करून घेयात. मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकरान मागला. ताका अटक जाली ना जाल्यार फुडलें काम आडयतले आमदारान चिटकावणी दिल्या. अडानी कंपनीन गॅस पायपलायनी घालपाचो वावर मुरगांवां सुरू केला. पूण काम बेजबाबदारपणान केल्ल्यान जमनी पोंदच्या लायटीचे केबल तोडून उडयले. देखून वास्को मुरगांवच्या भोवतेक वाठारांनी लायट गेली. सुमार 22 वरां लायट नाशिल्ल्यान लघु उद्योजकांक भोव लुकसाण सोंसचें पडलें. हेरांकय त्रास जाले. थळावो आमदार संकल्प आमोणकरान हे घडणुकेचो समाचार घेतला. काल आमचो आख्खो मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सी तशेंच आमचे वास्कोचे भागाचे थोडे एरिया जशी मंगूर एरिया बाकीची बायणा एरिया ही सगळी डाकाट ऑन आसलेली. कालच्या दिसाक जी 22 वरां जाली लायट नासली आनी काल म्हाका दिसता राती अरावंड 10:30 म्हटल्यार लायट रिस्टोर जाल्ली आसा. हांव पर्सनली त्या स्पॉटार गेलोलो. खंयसर ती डॅमेज जाल्लेली केबल लायटीची आनी जो लायटीचो पावर सप्लाय जाता आनी जो बोगदा सबस्टेशन आसा पळय थंयसर येता आनी थंयसून ते डिस्ट्रिब्यूट जाता. थंयसरूच ती वायरी जी मेन आसलेली थंयसर ती डॅमेज जाल्ल्या कारणान काल 22 वरां आमचे आख्ख्या मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सी डाकआउट जाली. आयज तेज्या लागून भरपूर लोक काल सफर जाले. एट नो फॉल्ट लोकांची कसलीच मिस्टेक नासली. हे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची कसलीच मिस्टेक नासली. मिस्टेक नासतना आयज लोकांक सफर जाल्ले आसा. लोकांक कितलेशे लॉस जाल्लेले आसा. जे बिझनसमॅन आसा जे रेफ्रिजरेटराचो बिझनस करता जशे आयस्क्रीम पार्लर्स आसा आयस्क्रीम होलसेलर आसा जे लोक बाबा ते आपले स्टोर करता तांकां कितलोसो लॉस जाला. जे फिशरमॅन आसा जे नुस्तेकाराचो बिझनस करता जे रेफ्रिजरेटर दवरता तांकां लायट नासल्या कारणान तांकां बावडे कितले लॉस जाला. तशें हावजहोल्डानूय कितले लोकांक फ्रीज नासल्या कारणान बाकीचे सगळ्यांक लॉस जाल्लेले आसा. लोकांचें सामान पिड्ड्यार जाल्लेलें आसा. सो हेजे लागून जबाबदार कोण. आयज काल जेन्ना हांवें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे सगळे ऑफिसरां कडेन जेन्ना हांवें डिस्कस केलें जाल्यार तेंचे कडसून एकूच आन्सर येयलो की बाबा हेजे लागून जबाबदार कोण आसा जाल्यार जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा जे अडानीक जी ही पायपलायन घालपाक लागून जी कॉन्ट्रॅक्ट मेळ्ळेले आसा कित्याक आमकां खबर ना तांकां खऱ्यांनीच कॉन्ट्रॅक्ट मेळ्ळेले आसा काय कितें. सो ही अडानी जे कंपनी आसा ती रिस्पॉन्सिबल आसलेली. कित्याक आयज काल जेन्ना अडानीन थंयसर खणपाक स्टार्ट केलें रातचे 12 सुमार जाल्यार 1 सुमार ही घटना घडली रातची परवाच्या दिसा. सो जेन्ना ही घटना घडली रातची 1 सुमार जाल्यार तेन्ना जेन्ना हांवें काल तांकां प्रश्न केलो बाबा हांकां थंयसर खणपाक कोणें परमिशन दिल्लेलें आसा जाल्यार तेंचे कडेन कसलो उत्तर ना जालो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इतलेंच सांगपाक लागलें की बाबा आमकां तेंच्यांनी इन्फॉर्म करूं ना. एकॉर्डिंग कायद्या प्रमाणे जर खंयसरूय जर खणटा खंयचो कॉन्ट्रॅक्टर बाबा कितें केबलिंग घालपाक लागून खणटा या कितें पायपलायन घालपाक लागून खणटा जाल्यार तेंच्यांनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक कॉन्टॅक्ट करचें पडटा. PWD डिपार्टमेंटाक कॉन्टॅक्ट करचें पडटा बाबा आनी तेंचे कडसून मॅप घेवचो पडटा खंयसर बाबा तेंची वायरींग आसा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची खंयसर बाबा PWDचें कनेक्शन आसा पायपलायन आसा हे पळोवचें पडटा तांकां. बट हे तेंच्यांनी कसलीच हे प्रिकॉशन ना घेतात तेंच्यांनी डायरेक्ट ते खणपाक लागले. तुमकां उगडास जाता आसतलो सॅन जेसिंतो आयलँडा कडेन 2018 अशेंच तेंच्यांनी खणटना ही लायट मेन जी सप्लाय आसलेली जी वेर्नासून लायट येता ती आमकां तेन्ना तेंच्यांनी थंयसर खणून आख्खे वास्को डाकाटान घातलेले. आनी तेन्ना आमचो म्हाका दिसता हे आसलो पाडवो आसलेलो आनी ते दिसा पाडवो आमी विदावट लायट आख्खे मुर्मगांवच्या लोकांनी काडलेले आसलेले. सो आयज एक दूख दिसता की अडानी कंपनीक कोण प्रश्न करपी ना जाल्लो आसा. गव्हर्मेंटाचो तांकां भंय ना जाल्लो आसा. काही गव्हर्मेंट तांकां मात सुद्दां विचारना अशी खंय तरी दुबाव येवपाक लागलेलो आसा. आयज इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन जेन्ना हांवें उलयलो जाल्यार तेंच्यांनी सांगलां की तेंच्यांनी ऑलरेडी तेंचेर FIR लॉन्च केल्ली आसा. सो हांव मागता पुलिसां कडेन जर FIR लॉन्च केल्ली आसा जाल्यार तेंचेर एक्शन जावची तेंचे अरेस्ट जावचे. कित्याक आयज जेन्ना कसलीय एक FIR कॉमन मनशाचेर फायल जाता ताबडतोब ताका अरेस्ट करता. बट आतां म्हाका दिसता मोर दॅन 36 आवर्स जाल्लेले आसा अजून पर्यंत ताका कोणाकूच अरेस्ट केल्लो ना अडानीच्या मनशाक. सो ते कॉन्ट्रॅक्टर जे कोण आसा अडानीचे तांकां पयलीं अरेस्ट करपाचो तांकां भितर उडोवपाची गरज आसा आनी इतलेचेरूच काबार करपाचें ना. जो लॉस जाल्लो आसा काल जो पावर सप्लाय जो लॉस जाल्लो आसा कित्याक जे कन्जम्पशन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट करता जो पावर आमी सप्लाय घेता भायरसून दुसऱ्या स्टेटीनसून ताका ते आमी पयशे पे करता. जे काल लॉस जाल्लेले आसा इतले युनिटाचे लॉस जाल्लेले आसा करोडांनी जे पयशे लॉस जाल्लेले आसा ते रिकवर अडानी कडसून करपाची गरज आसा गव्हर्मेंटाक. गॅस पायपलायन घालतात पूण कोणाकच कळनासतना हें कशें. लोकांची सेफ्टी कोणे पळोवप संकल्प विचारता. लोकांचो जीव धोक्यांत घालपी अडानी कंपनीक ह्या फुडें कसलीच कामां बेजबाबदारपणान करपाक दिवचे नात.
अशी शिटकावणी संकल्पान दिल्या. सो हांकां परमिशन दिला तरी कोणें. सो हांकां पयलीं हे फायंड आवट करपाची गरज आसा. बाबा हेंची जी अडानी जी पायपलायन घालपाक सोदता आनी तिवूय बीन गॅसीची पायपलायन घालपाक सोदता. जेन्ना गॅस म्हणटा पळय गॅसीची पायपलायन जाल्यार थंयसर म्हणटा ते सगळ्यांक सेफ्टी म्हणटा ती मोस्ट इम्पॉर्टंट. आनी ही सेफ्टी ते मेंटेन करता काय ना हेजेर कोण लक्ष दिता, कोण रिस्पॉन्सिबल आसतलो. कित्याक आमी जाणा हें पयलीं कितलीशी घटना जाल्या. जेन्ना मांगरान नाफ्ताची घटना जाली आमकां खबर आसा कितले लोकांक त्रास जातले, कितले लोकांचो जीव गेलो थंयसर नाफ्ताच्या इन्सिडेंट लागून. आनी तशेंच तेन्ना आमचे हांगा जुवारी नगर जेन्ना ते ग्रास उजो लागलो तेका गवताक तेन्ना थंयसर गॅसीचे पायपलायन मेल्ट जावन तेन्ना थंयसून गॅस लीक जाली. सो फाल्यां ही जी पायपलायन घालता हेजो मॅप कोणा कडेन आसतलो. फाल्यां खंयच्याय मनशान थंयसर खणले या कितेंय केलें लायटीचो प्रॉब्लम जालो जाल्यार बाबा ही पायपलायन गॅसीची पायपलायन जर कोणें डॅमेज केली जाल्यार केदो व्हडलो इन्सिडंट जावंक शकता. दीस अडानी कंपनी शूड नॉट टेक पीपल ऑफ गोवा फॉर ग्रांटेड. कित्याक ती एक व्हडली कंपनी असल्या कारणान ते सगळे गव्हर्मेंटाक ग्रांटेड घेता, लोकांक ग्रांटेड घेता अशें दिसता. सो वी वॉन्ट टू वॉर्न दीस अडानी कंपनी की हें फुडें तुमकां एक कसलें काम आनी एक कितें खणपाक दिवपाना आमी. आय वील टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. गोवा 365 खातीर मुरगांवच्यान हिरू महाले.